विश्व कोंकणी केंद्राच्या मनोचैतन्य कार्यक्रमाक तुमक पुरा जनाके आत्मीय स्वागत करतास. हाव सुमती गजानन पै तोन्से. आयचे विषयु ಚೆರಡುವಾಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆचे ಪ್ರತಿಯೇಕ ಹಂತುವರೆಕೆನ एक मैलिगल्लो म्हूण सांगून आमगेल जिवनांतू हे बाल्य म्हूण सांगिल्लें एक सुंदर आनी एक महत्तर जालेलें एक घट्ट म्हूण सांगेत. ಚೆರಡುवान खेळतना तांकां गोतनाशी पळोवका कितले चंद दिसता तांणी. तांगेले हाससच्या पुरो, तांणी उडचे, तांणी नांचे, तांगेले मुग्धते ते पळोवच्याक दोन दोळ खंडीत पावना. तांकां पळयता पळयता आमगेल बाल्याक गेल्लारे आश्चर्य खंडीत ना. आमगेल बाल्याक वच म्हूण सांगलारे हे एक जंजाटा दाखोवन आमी वपास ते लुटी करचे ಚೆರಡುंक जावच्या नजवे ते बाल्य आमकां वपास येवच्या नजवे म्हूण सांगून आमकां पुरा खंडीत आश जाता. सानसतना ते स्कूला वतना गुंपू गुंपू जावन ते मेळचे ते नेल्लिकाय आसच्या पुरो आवळो म्हूण सांगता ते चिंच आसच्या पुरो ते रस्त्या बदीन पोण आसता ते पुरा एक विंचून खत्ताना एक कसल खुशी. ते खेळचे गोली आट, एके मरकोती आट, एके कण्ण मुच्चाले आट, बुगुरी ते कसं म्हणटा दोणी कोरून ते उदका सोडचे कडेर एक लगोरी म्हूण आमी खेळत आशिल्लीं ती ते लगोरीच खेळू ते कितली गम्मत. आमगेल्या कापून तुमगेल्या जलगरांतू पिलकोला वागो म्हूण एक खेळ खेळत आशिल्ली. एक कट्टी बांदून एक पिलकोला वागान धांवडून घेवन वचे आमी पुरा जनान कट्ट्या भितर वचून रपचे चुकोवन घेवन. सो त्या पुरा आठवला रे आनीकय कितली खुशी जाता. गोडंगडी मेळचे ते 5 पैसाचे एक गोड्डा चॉकलेट तुमकां पुरा उडगास आसच्या पुरो ते गोड्डा चॉकलेट आतां 5 स्टार चॉकलेटा वरकीन तितली रुची खंडीत आशिश्ना. मास्टरान दिवचे पेट्ट वरकेन एक गम्मत आशिल्लें. आतां मास्टरान जेव्हा पेट्ट दिला रे आम जेव्हा आनू झगडे वतान ती कसाला मेगेल चारडाक बिश्टायल्या मारल्या म्हणून तेदन घरकड वचून सांगला रे आनी 4 पेट्ट पडत आशिल्ले. तस जेवन मास्टरान दिल्लें पेट्ट खावन न्हू तर बसत आशिल्लीं ती आमी पुरा. मागीर एप्रील 7 येवचे एक रिजल्ट. त्या रिजल्टा दिवस भारी खुशी. पास म्हण जाल्यार पुरो तितले खुशी. फर्स्ट क्लास आयल्यारंतू सांगचे नाका ते खुशी वर्णन करच्याक जायना. सगळीं गांवांक स्वीट्स दिता आशिल्लीं ती. तसल एक बाल्य आमकां आशिल्लें. आतां काल बदल जाला खंडीत बदलावड म्हळ्यार एक जगद नियम ते आमी तपसूचे जायना. जाल्यार आमगेल ಚೆರಡುवाक त्या बाल्य मेळतना जाल्यार आतां तांगेलेय जाल्यार एक बाल्य तांकां आस. तांगेले एक प्रत्येक हंतांतू आमी तांगेलोट आसन ती आनम जावन की अज्ज मामाम जावन की आमी तांगेलोट आसन ती. तशें आसतना त्या हंतांतू आमगेल कर्तव्य कसलें आमगेल जबाबदार कसलें कसं करूं म्हणून आजी ಸ್ವಲ್ಪ विचार करूया. ಚೆರಡಾक अम्म म्हळ्यार एक सर्वस्व. अम्मा पशी वयर कसलें ना त्या ಚೆರಡಾक. ते अम्माल एक मोगू, अम्माल एक स्पर्श, अम्मान दिवचे एक उम्मो, अम्माल दूद, एके अम्मान ते पोटोवन घेताना एक जेवची आनंद, अम्मान ते मोगारी विंगड विंगड नामार आपयताना त्या ಚೆರಡಾक जेवची एक खुशी ते वर्णिसूचक साध्य ना. ते मोगू 1 वर्सा भितर त्या ಚೆರಡಾक मेळ्ळेले मोगू सगळेच त्या ಚೆರಡಾल जिवनाचे एक मानसीक बेळवणिगेक मस्तू सहकारी आनी आमी त्या बेळवणिगे मुखारचे तांगेले दिसांतू खंडीत पळोव येता. सूक्त प्रमाणार अम्माले आनी अन्नाले मोग मेळ्ळेले ಚೆರಡುवाले एक कलिका सामर्थ्य आसच्या पुरो, सूक्ष्म प्रज्ञ आसच्या पुरो, एक समस्ये एदुरसूचे एक मनोबल आसच्या पुरो तांगेले मुखारच्या दिवसाक आमकां दिसता. 1 वर्सा ಚೆರಡು आनमनोट्टू कनेक्टेड जावन आसला रे. एक संशोधने प्रकार सांगता ते मुखार 25 वर्सां रे त्या ಚೆರಡಾक त्या संगाती वटू झगड जाल्यार वरकेन त्या एक कनेक्टेड फिलिंगार आसता काय. तस जावन ताजे संबंद मुखार कोणालेय वटू ताजे एक संबंद लायक आसता. तस जावन हे बाल्य म्हूण सांगता पळय ಚೆರಡುवाल्या ಚೆರಡುपण एक दाखून 3 वर्स ते मस्त मुख्य जाता. प्रत्येक हंतू मस्त मुख्य जाता. ಚೆರಡು एक 3 महिने दाखून 8 महिने आसतना उमती पडता. उमती पोणू ते मुखार वच्चाक शिकता. मुखार वता वताची ते कश्ट भोगता जाल्यार त्या ಚೆರಡಾन कश्ट भोगूंक चिची इता म्हूण सांगला रे. तशें जाल्यार मात्र ते गट्टी जावचे साध्य आसा. आमी मोगू मोगू म्हूण सांगून हांडेर बसकारान घेतला रे त्या ಚೆರಡಾक ते काम करचें जायना. सो ते पुरा एक्टिविटीज आमी करच्याक सोडका. ते केल्ले निमित्त ते ಚೆರಡಾले
या बॉट म्हणटात पळय आमी कसले फायन मोटार स्किल्स म्हणून सांगता ते त्या गट्टी जाता बोटाचे नर गट्टी बोट्टाचे एक नर गट्टी जाता आनी ते चेरडाल्या मुखार 3-4 क्लासा वताना ते शिकचे एक कलिका विधान त्या इम्प्रूव जाता ताजे हँड रायटींग इम्प्रूव जाता आनी तांचे एक भाशा कलिके म्हणटा पळय त्या वरकेन इम्प्रूव जाता ते आमकां सान आसतना कळना व्हड जाता जाता पळय बुदन चेरडो पळयल्यार ह्या पुरा एक्टिविटीज तांणी सम कोर येयले निमित्त तांणी तितले बुदन जावच्याक साध्य आसा मागीर चेरडो एक 10 म्हयने म्हणटाना चमकुचा शिकता 10 दाखून एक 12 म्हयने म्हणटाना चमकुचा शिकता ते चमकताना ते चमकुचाक आमी सोडका हेज्जे वेर हेज्जे दवरून त्या चेरडाक चमकुचाक आमी शिकुका आमी ताका सहाय करका चमकुचाक जाल्यार आमी कसं करता ती आतां एक वॉकर म्हूण तुमकां पुरो गोत्तसच्या पुरो वॉकर म्हूण सांगल्यार 4 दिक्कान ती चक्र आसता त्या चेरडाक ताजे भितर बसकार येयल्यार त्या चेरडाक भायर येवचें जायना त्या चेरडो तांकां खेळता आसता 4 दिक्कान ती चक्र आशिल्ले निमित्त त्या चेरडो 4 दिक्कारी त्या चेरडो वत्ता आमकां कसं म्हण सांगल्यार हो चेरडो तांच्या भितर आसा आमकां कामाक कसलेची उपद्रव जायना म्हूण सांगून आरामेर आमी आमगेलें काम करता ते खेळता आसता म्हणून जाल्यार ते चेरडाल 4 दिक्का वरकेन ते पाय गेले निमित्त एक आर्टिफिशियल जावन ते चमकुचा शिकता ते वॉकर खंडीत चांगने इता म्हणून सांगल्यार आमगेल्या चेरडान चमकुचा शिकच्याक आमगेले एक उल्लोचे म्हळ्यार कसं म्हणटा ते स्पीच त्या स्पीचाक मस्त कनेक्शन आसा तूं समकट चमकुचा शिकनी म्हूण जाल्यार तुगेले उतर म्हाकशे पडटा तूं उल्लोचे चोंत्री भास चड जाता उल्लोचे म्हाकशे पडटा तस जावन हे रुक्काचे एक गाडी आसता पळय 3 चक्राचे अशें चेरडून दवरून त्या चमकता ते तसले एक गाडी दिल्यार चेरडूवांक मस्त लायक ताणें नॅचरल जावन चमकुचा शिकता ती हेज्जे वेर हेज्जे दवरून एक अम्मान जावं हात दवरून त्या चेरडाक सहाय करूं चमकुचाक सो हें आमी मना दवरून घेवका आनी हांव त्या वेळ सांगलें अम्माले एक स्पर्श अम्माले एक पटोवन घेव त्या पुरा चेरडाक इश्ट जाता म्हूण सांगून चेरडूवांक पाश्चात्य संस्कृतीन तो कसले आसा म्हूण सांगल्यार तांकां एक 14-18 वर्स जाल्ली कुडले चेरडू एक इंडिपेंडंट जावका स्वतंत्र म्हणले एक भावने म्हणजे तांणी स्वतंत्र जावपाची ते तांगेले एक संस्कृती ते आमी चुकी म्हणून ते तांगेले एक संस्कृती आमगेली संस्कृती कसल्या आमगेली संस्कृती कशी म्हळ्यार चेरडूवाले आनी अम्माले आनी अन्नाले एक संबंध ते 14-18 वर्सांनी तुणचे न्हय तांणी इंडिपेंडंट म्हूण आमी सांगचे जायना ते चेरडूवा हॉरडी कोन्न दिवचे मागीर तांगेले बाळान तिरे मागीर मुखार आ नಮ್ಮन मेल्ली मागीर वरकेनो ते संबंध कंटिन्यू जाता तशें जावन आमी ते चेरडान इंडिपेंडंट जावन आसका ताका एक विंगड न्हिदकारो सुचे सन चेरडाक विंगड रुमा न्हिदकारो सुचे तशें पुरो केल्ले निमित्त एक संबंध म्हणल्यार एक प्रिती त्या वाडचे कश्ट जाता तशें जावन आमी ह्या विशय मस्त मना दवरका जाता इता म्हूण सांगल्यार ते चेरडूवाल्या मुखारचे बेळवणिगेक हे मस्त सहकार जाता आनी चेरडूवा 1 वर्स म्हणटाना जेवण करच्याक तांणी जावन जेवण करच्याक शिकता तांणी ते दवरता हांव म्हजें वयता आसता तेदन कसं करता म्हळ्यार हांव केलो कडेन पळयलां टीव्ही मुखार जेवचे एके मोबायल दिवन जेवचे खंडीत चांगने चेरडूवांक चांगने आमकां एक पाटी तांणी गिळता म्हूण खुशी जेवच्या पुरो तशी केल्लेलें अन्न ते तांकां लागना आनी एक केलो कडेन पळयलां चेरडूवाल म्हाकशी वाट्टी घेवन धांवचे ते चेरडू धांवत आसता गांवभर शीत आनी चेरडूवाल म्हाकशी वाट्टी घेवन धांवन त्या मनशा मुळार एक चिके सोफावेर चडचिके टेबलार चडचिके अम्माने धांवचे पुरपूर कोन्न सोडता मागीर येबा कसं लूट येबा म्हाका पूर कोन्न सोडता म्हूण अम्मान सांगचें ना तसल अभ्यासू आमी करचे न्हय ताजे बदला कसं म्हळ्यार चेरडू वा आमी जेवताना हांव फुडें म्हणलां चेरडू आमकां अनुकरण करता ते म्हूण सांगून तशें जावन आमगेल वटू तांकां बसकारो न्हू तांकांय वाडटा वाणू तांकां जेवच्या सांगूका तांणी आमकां पळोवन जेवता ती त्या तरकारी नांव कसं जालें तें शीत म्हळ्यार कसं जालें ते देवाक प्रार्थना करचें जेवणा पयस फुडें हें पुरो आमी केल्यार ते चेरडू वरकेन आमकां पळोवन तेवेय तशेंय करता जेवणी वेळ ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तशी सोडांती इता म्हळ्यार भूक जाल्यार उपास ते खंडीत येता ताका वत्ताय करून जेवचे ताजे म्हाकशे धांवन दवरचे एके हांडीर मारून गांवभर भोंवचे हे पुरो दय कोर न्हू कोर नाका ते इता म्हळ्यार मुखार त्याच अभ्यास जाता चेरडू व्हड जाताना आनीकय तुमकां कश्ट जाता तशें जावन बसकार न्हू त्या चेरडू चंद करून जेवचे तशें एक अभ्यास हांव फुडल्या एपिसोडांत म्हणलां एक दाखून 3 वर्स भितर आमी कसलो अभ्यास करता की त्या जीवन पर्यंत एके मुखार चेरडू व्हड जाताना हायस्कूल कॉलेजा वताना वाट्टी घेवन हॉलांत भोंवता खात्ता
एके टी व्ही पळोवन खात्ता कसं खात्ता म्हणून गोत्तासला अम्म तितली रुचेरी तितली कष्ट पावून त्या चेरडाक रांदप कोरनासता कसल खात्तास म्हूण वर्केना ಗೊತ್ತಸನ आम्ही टी व्ही मुखारी शू घालून बैसून पुरा खात्तांती त्या खंडित समने म्हणून म्हाका दिसता असं तुम्ही कसल म्हणून आलोचन करांती पुरा जनान उठूची टी व्ही मोबाईल ऑफ करून ಒಟ್ಟು ಬೈಸುನು ಅಮ್ಮನ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಂದಪ್ಪ ಕಿತ್ಲಿ ರೂಚಿ ಜಲ್ಲಾಜ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಂದಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ ಕಸ್ಕಸದಲ್ಲ ಮುಣ್ಸವನು ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೊಗಳಿಸಿಲ್ಲಾರೆ ಅಮ್ಮ ವರ್ಕೆನೇಕ ಖುಷಿ ಜತ್ತ ಹೊಡ್ ಜತ್ತ ಚೆರಡು ಅಂತशी सांगताना सो ह्या पोर मन आदवन घेवन चेरडूवांक एक समरेतीर जेवणाचे अभ्यास कोरका आनी एक सांगतान ते तुमकां छंद करून खावच्या गोत्त आसला रे हँड रायटींग वर्केन छंद चत्ता म्हूण सांगून हें गोड करच्यासच्या पुरो पोट ताणून मुखार वच्यासच्या पुरो ताजे निमित्त हँड रायटींग लायक जाता आनी छंद करून आमी जेवल्यार वर्केन हँड रायटींग लायक जाता हें कसले हेब्बेरडू म्हणटा पळय हें स्ट्रॉंग जाता अशी पळय आमी जेवताना हें मुखार लोकोन ते चेरडू अशें जेवता शिकताना ते हेब्बेरडू स्ट्रॉंग जावन मुखार त्या चेरडाल हँड रायटींग वर्केन मस्त लायक जाता आनी हँड रायटींग लायक जावच्याक आमी ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ काम तांचे कडेन करूंक येता मणी ओटू खेळचे सಣ್ಣ मणी बಣ್ಣ ಹೊಡೋಡಿ मणी दिवन ह्या बण्णा मणी विंगड करी म्हणचे हे मणी ओटी केल्यार ह्या मोटार स्किल्स मेळ्ळेले हे डेव्हलप जाता आनी एक साना कर्चीफ आनी मुडचुच्या दिवचे सಣ್ಣ काम त्या चेरडा कडेन करूंक हे ಗೊಂಬೆनी खेळता पळय आमगेले चेरडू हे चिलये चेरडू सादारण अनुकरणे म्हणटारा उडगास जाता चिलये चेरडूवान सादारण खेळचे ಗೊಂಬೆ ಆಟು ಗೊಂಬ್ಯಾಕ್ ನಾಣೋಚೆ ಗೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಪೌಡರ್ घालचे ಗೊಂಬ್ಯಾಕ್ ड्रेस घालचे हें पुरा केलेले निमित्त तांगेले हँड रायटींग वर्केन आनीक चंद जाता चिलये चेरडूवाल हँड रायटींग सादारण मट्टाक चल्लाल पशे चंद आस म्हणून हांव लेखचे चल्या चेरडूवा दय कोरनू बेजार कोन्न घेवनाका ते मस्त चल्या चेरडूवाल हँड रायटींग वर्केन लायक आसता जाल्यार इन जनरल हांव म्हणचे तांकां एक पेशन्स तांणी बरयता ती तशीच एक दिरबांकोर काडचे आसच्या पुरो अम्मा लोट भायर वचून आंगणा दाखोवन दिरबांकोर अशी काडलेले निमित्त एक तांकां हें नर गट्टी जाता स्ट्रॉंग जाता आनी एक दिरबांकोर गणपतीक देवा होवन दवरलेले निमित्त तें एक शिक्षण देवाक दिरबांकोर दवर येता म्हणल्यार एक शिक्षण वर्केन त्या चेरडा मेळटा ताजे निमित्त दोनूय रितीर लाभ आसा सो ते पुरा आमी मन घेवन चेरडूवांक आमगेलो टू कामांत पुरा इनवॉल्व करपा जाता समरितीर जेवण खाण करचे वर्केन अभ्यास करपा जाता आनी एक कसल विशय म्हूण सांगला रे ಕೆಲವು कडेन तूं स्ट्रिक्ट अम्मा कितली स्ट्रिक्ट म्हळ्यार चेरडूवांक ह्या वस्तू थंयची दवरका हांगा दवरका अशी बसका तशी बसका अम्म आसच्या पुरो आन आसच्या पुरो घरकड एक डिसिप्लीन आसका म्हूण सांगून चेरडूवांक मस्त रितीर एक नमने वत्तड जाता तशें जाल्ले निमित्त ते चेरडूवांक एक नमने भयशी तसल चेरडू कसं करता म्हण सांगला रे घरकड न्हू तब आसता ती वर्लेल कडेन वचून लूटी करूं सूर करता ती वर्लेल घरा वचून तांगेले सामान पुरो तांडूचे असल काम सूर करता ती आनी स्कूला वर्केन तांगेले लूटी चड आसता म्हळ्यार घरा सोडा तिल निमित्त भायर उपद्रव दिवच्याक शूर करता ती आनी एक कडेन विप्रमिता मोग हांव सांगली पळय एक्टिविटीज कसलेय करचे सोडचे ना हांडेरे मारून भोंवचे चेरडाक हांव पळयलां एक ಕೆಲವು अम्मा एक दोन अम्मा पळयलां हांवें 3-4 क्लास वर्केन चेरडूवांक हांडेर घेवन भोंवचे तशें केलेले निमित्त कसं जाता म्हूण सांगला रे तांकां ओवर पॅम्परींग केलेले त्या मुखार व्हड जाता हट स्वभाव येता तांणी सांगिल्लें जावका ची हांव सांगिल्लें जावका म्हाका हें जावका म्हळ्यार हेंची म्हळ्यार मोगान चोडोवन दवरलेलें म्हणटा पळय ताजे निमित्त आनम्मान सांगिल्लें ताणें आयकना ती अशान ओवर स्ट्रिक्ट अशान ओवर पॅम्परींग ह्या दोनीची चांगणे आनी एक बिझी अम्माक फुरसत ना कामाच्या लोट सोडचिके ऑफिसा वचच्या पुरो तातूंत कसं जाता चेरडूंक सफर जाता ते पाप लोनली फिलींग म्हणटा पळय एक एकांगी एक अम्मा लावता म्हणलें अम्माला एक स्पर्श त्या अम्माला एक मोगू अम्मा आसल्यार ಒಟ್ಟು कसं करता बब्बाक आत चंद करून हांव बुश्या करता बब्बाक चंद पाप घालता बब्बाक आत तेल पुसून न्हाणयता एके बब्बाक आत हांव मम्माम दिता अशी पुरा उल्लोन त्या चेरडाक व्हड करता म्हण सांगल्यार रे एक कमेंट्रीशी दिता आसका त्या चेरडाक आमी मुखार हांव कसं करता आसा म्हण एक सांगचें तें मस्त चांग तशें केल्ले निमित्त ह्या चेरडाक त्या पुरा नाशी अम्मा पुरसत ना म्हणले कुडले ते चेरडू एक नमने पाप लॉस्ट म्हणटा पळय एकांगी जाता एक लोनली फिलींग सायलेंट जावन वता त्या चेरडाक अम्मान आवश्यकता आसतना अम्मा मेळना जाल्यार रे
भारी कश्ट जाता मुखार ताजी बेळवणिगे अंतू. तसं चेडू कसं जाता म्हळ्यार एक नमना डल आसता ते एकेची केलोपटी कसं जाता म्हळ्यार एक हर्ट सूर करता ते एकेचे स्कुलान तूं शिकच्या बुद्दंत आसना ती आळसपण करता ती होमवर्क करना ती मागीर कसं जाता आमी दड्डा म्हणटा ती शिकना म्हणटा ती त्या कडेन बेळवताचे मागीर ते चेडू खंयचे प्रयोजनाक येना मार्क काणा ताजें मूल कारण कसं जालें म्हूण आमी आलोचन करना ती तशें न्हू चेडवांक एक वर्स तरी एटलिस्ट एक अम्माल सानिध्य मस्त मुख्य मागीर जाल्यार जावका जाल्यार ओके ಸ್ವಲ್ಪ वेळ विंगडालाक सोणू अशी कामां वचके कसले करूं येता जाल्यार एक वर्स तरी पेत पिवची चेडा सोणू जाल्यार तितले अम्मा तांणी लागेसचे मस्त चांग म्हणू म्हगेले एक अभिप्राय तशीची चेडू व्हड जाता जाता आमगेले एक उतर म्हूण कसं सांगता ते छंदस्का एक हसता हसता उरलोचें हगूर उरलोचें एक सॉफ्ट स्पोकन म्हणटा पळय तसले एक उतर आमगेलें आसका आमी घरकडेन उतराक गट्टी स्वरार उरलोचें झगडे वॉयसार उरलोचें एक घरकडेन आर्ग्युमेंट्स म्हणटा पळय बामूण बायलाल झगड माय सुनाल झगड हे चेडू त्याची भास शिकता आमगेल नेगेटिविटीज आमी ताका दिला म्हणके जाता विंगडाल विशय उरलोचें हे पुरो आमी खंडीत करच्याक नज चेरडाल ಒಟ್ಟು ಕೆದನೈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನಕಂತಿ ಚರಡಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಕೆದನೈ ಜಗಡೆ ವಚ್ಚುನಕಂತಿ ಚರಡಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಾರಿ ಸಾನ್ असताना नुत बसतले एक हायस्कूल आयत्त म्हणटाना ते आर्ग्युमेंट कंटिन्यू करता ते झगडे स्वभाव ते झगड करता आशिल्ले पळय आमी ते अभ्यास जाता ताका मागीर होडोड झगड जाता चेडू वालोट चेडू सांगेल आयकना चेडू झगड करता चेडू कोपता म्हूण मागीर आमी सांगता ते ताजे बदलाक आमगेले स्वभाव आमी शांत करून घेतला रे आमगेले आम्मीची छंद करून उरलोचकी घरकಡೆ पुरा जनानं एक झगड नाशी अन्नानय अम्माने अरे अम्माल मात्र कर्तव्य नाही अन्नांवरकेन मस्तू कर्तव्य असं अन्नांवरकेन गट्टी सोरार उरलोची जवळ सौची जवळ एक असले वायट अभ्यासू त्या चेरडाले दूर दाखोवची जवळ असल केल्ल्या निमित्त त्या चेरडावेर मस्तू परिणाम जाता म्हणून चेरडाक बिश्टावण आसच्यानच म्हूण न्हय खंडीत बिश्टावण आसका बिश्टावण म्हण सांगल्यार एक दोळ्याच भय एक अप्रुपाक एक बिश्टका अप्रुपा बिश्टयतना ताका एक मोल आसता एक अप्रुपाक एक बड्डी दाखयल्यार ताका एक मोल आसता ना म्हूण जाल्यार चेरडाक एक बिश्टावणेचे एक भय म्हणूची आसना आनी एक हांव दिसय सकाळी एक पळोवचें एक दृश्य कसं म्हळ्यार होडोड चेडूवांक वरकेन स्कुला बसाक सोडू वताना गेटा लागी आनु अम्मा ತಂಗೆಲೆ एक ಬ್ಯಾಗ್ ದೊರ್ಚಿಕೆ ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದೊರ್ಚಿಕೆ दोन चेडू आसल्यार दोन बॅग दोन लंच बॅग आम्म जेवो आन जेवो धोर न्हू राबून आसता चेडूवांक स्वावलंबी जावन बेळसूकाके अवलंबन जावन बेळसूकाके म्हूण सांगून आमी आलोचन करता त्या चेडूवांक त्या अभ्यास चल्ल्यार कशी मुखार तांगेलें जीवन तांणी विंगडाल वयरी डिपेंडंट जावन आसकाके म्हूण आमी आलोचन करता सो सांद दाखोवन तांगेल काम तांणी करचें तसल्या एक शिक्षण आमगेल मोग पूरा आस आमी ते मोग पूरा स्वल्प बदीन दवरया त्या चेडूक कसा रितीर एक शिक्षण दिवका म्हणेल विचारान तूं चिके आमी आलोचन करया आनी एक आमगेल चेडूवांक सान आसतना मस्त प्रश्न आसता हांव तावळी म्हणलें हे सगळे प्रपंच त्या चेडूवांक नवे कितलेके प्रश्न नेमगेता ती अम्मा त्या कसला तशी अम्मा ह्या कसला अशी कसला जाता तशी कसला जाता तांगेल प्रश्न मुग्दूच म्हणना आमकां किरकिर जाता अयो देवा कितले प्रश्न निमगेता बा हो म्हणून आमी प्रश्ना उत्तर दिनान केलो पटी चेडूवान कसले प्रश्न निमगेल्यार आमी उत्तर दिवका इता म्हणारे स्कुलान तूं मस्त चेडू आसतना कसले निमगेच्या चेडूवां भंय करता टिचर्स बिश्टयता की म्हूण सांगून भंय करता सायलेन्स म्हूण टिचर बिश्टयता घरकडेन आमकां ताळमी नातल्यार ते चेडूवान आनी कोणाला प्रश्न निमगोचे आमकां पक्कने उत्तर दिवचे जायना जाल्यार हा पाय अज्जाला निमगून सांगता एके मामाला निमगून सांगता म्हूण तुमी त्या चेडूवांक सांगेत ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ चेडूवां एक विचित्र प्रश्न एम्बॅरस जावचे प्रश्न निमगेता ते अयो त्या उत्तर सांगच्याक आमकां मस्त कश्ट जाता तसल टायमार ते चेडूवाल प्राय मस्त सान आसल्यार व्हड जाल्यार व्हड न्ही सांगेत सान आसल्यार हगूर ते दिक्कू बदलासूच म्हणटा पळय हगूर तांकां डायवर्ट करच्याक तितले एक जाणमे आमकां आसका आनी स्कुलाचे कितलेके विशय चेडूवां सांगच्या आसता ते आयकूच एक ताळमे आमकां आसता तांकां मस्त सांगचें आसता टिचरीन अशी म्हणल्यार फ्रेंड्सान तशी म्हणल्यार तांणी सांगचे सान सान विशय आमी आयकनी जाल्यार तांणी व्हड जातना तांगेले व्हड व्हड विशय आमगेलाक सांगना ती सो त्या एक आमी मना दवरून घेवका आनी एक विशय
चेडूवा एक 8 महिने एक 10 महिने म्हणटाना एक अक्षर उलोवचा सूर करता ती आ पा ता मा म्हण सांगून उलोवचा सूर करतना आमकां भारी खोशी. कडेर एक दीस चेडू अम्मा म्हणटा, अन्ना म्हणटा, अज्जा म्हणटा. अयो कसलो संभ्रम त्या चेडडान उलयतना आमकां भारी खूश जाता. अयो म्हगेल चेडू उलयल्या म्हूण सांगून घरा एक संभ्रमाचें वातावरण त्या चेडडान उत्तर शिकिल् तशी. ह्या चेडडान उलोवचें एक सहज भाश, ते आयकलेल भास त्या चेडू उलयता. सहज भाश म्हळ्यार कसलें? सहज भाशेर सहज विकास जाता. हें आमी प्राणी पक्षी कली पळयतात ते. कायडो काव काव म्हणटा, सुण्या बव बव म्हणटा, माज्जर मियाव म्हणटा, तशी गुब्बच्ची चिव चिव म्हणटा. त्या पुरो त्याच्या प्राणीचे पक्षीचे सहज भाशे. तशी आमकां एक सहज भाशे म्हूण आसता. चेडूड पोट्टा आसतना 4 महिने गुरबीण आसतना अम्मा चेरडाले कान सक्रीय जाता. म्हळ्यार अम्माल कन्ना मुखांतर ते चेडू आयकूचा सूर करता. तेदन ते आयकूच खंयची भाश? आमगेल मातृभाश. ते घरकड उलोवच भाश ते चेडू आयकता. खंयच्या भाशेच्या पुरो म्हूण सांगल्यार आतां गुजराती चेडू गुजराती आयकता, मराठी चेडू मराठी आयकता, तशी कन्नडांत ते जाल्लेल चेडू कन्नड आयकता, तुळू घरकड जाल्लेल चेडू तुळू उलयता. तशीच आमगेल घरकड जाल्लेल चेडू आमची गेल आयकता, कोंकणी आयकता. सो ते आमी सहज भाशे म्हणून सांगतात ते. सो ते कोंकणी सहज भाशे जाल्ले निमित्त ते त्या भाशेरी सुरवेर उलोवचा सूर करता आनी त्या भाशे ताका मस्त सोबता. आमकां सान आसतना मम्मा मन काणी सांगचे आशिल्लें. मस्तू काणी सांगला तेणें जाल्यार म्हाका आनीक उडग आसचे कक्कू मामनी गुब्ब चक्कल काणी. कक्कू मामू म्हण सांगल्यार मामू मन म्हणटा खुशी जेवचे तो मामगेल मामू एक गुब्ब चक्का ती अक्क म्हळ्यार एक पक्षी वटू एक संबंद आमी कल्पन करून घेतना ते आयकूच्या कितले खूश जाता. जाल्यार आमकां आत्तां कसो जाता म्हळ्यार आमगेल चेडूवांक सहज भाशे सोडून विंगड पुरो भाशे शिकोवचें एक अनपत्य. एक विशय असो 1 वर्स दाखून 3 वर्स भितर चेडू आमगेले भाशेचे 2000 वर्ड्स शब्द शिकचीत असले एक कॅपासिटी त्या चेडा आसता मनोविज्ञानाचे प्रकार. सो आमगेल भास 3 वर्स भितर समजावन शिकल्यार मुखार 3 वर्स नंतर स्कूला वतना कितले भाशे शिकचीत असले ताकत त्या चेडाक येता. मागीर इंग्लीश शिको, कन्नड शिको, तुळू शिको, फ्रेंच शिको, जर्मन शिको, खंयचे जावका जाल्यार शिको. जाल्यार 3 वर्सां भितर आमगेल मातृभाशेंत आमी गट्टे करता. तशें जावन कायडो दाखोवन क्रो, गुब्बची दाखोवन स्पॅरो, नवेलो दाखोवन पिकॉक म्हूण ह्या शिकयल्यार चेडाक एक नमने कन्फ्यूज. म्हळ्यार ते तागेली सहज भाश न्हय, ते बायपाट करून घेता तेदाना. ताजे बदलाक आमी आमगेल भाशा शिकोवन कक्कू मामकी गुब्बचाककी पुरो म्हूण शिकोवन 3 वर्सां नंतर पळय कायड्याक कसं म्हणटात ती क्रो, नविलाक कसं म्हणटात ती पिकॉक, सुण्याक कसं म्हणटात ती डॉग. त्या सोडून आमी डॉगाक कसं म्हणटात ती म्हणचे निमगूच न्हय आमगेल चेडूवालागे. तशें जावन मातृभाशे निमित्त चेडूवाले मनोविकास जाता म्हूण सांगचे मस्तू एक आयच्या कालाचे महत्व संगती ते आमी विसरता आसतना तुमकां इश्ट जानशी आसच्या पुरो हांव सांगिल विशय जाल्यार खंडीत ह्या बग्गे तुमी आलोचन करात. आमगेल चेडूवां विंगड भाशे खंडीत शिकतात. स्कुला वातावरणांत भायर कितलेकी चेडूवां मातृभास सोडून इंग्लीश शिकतात. अज्जू मम्मा म्हाका तांगेल्या उलोवच्याक भासो येना म्हूण सांगल्यार चेडूवांक आमची गेल्यार तुजें येना. तसले कितलेकी कडेन हांव पळयलां. तशें जावन दय करून आमगेल मातृभाशे तांकां फस्ट आमी ट्रेन करुया. आनीक आमगेल घरांत एक संस्कृती म्हूण आसता. आतां आमगेल देश कशें म्हळ्यार विविधतेंतू एकते. प्रत्येक घरांत ताजे जर एक संस्कृती इता म्हूण सांगल्यार आमगेल देशांत विंगड विंगड रिती धर्म, विंगड विंगड रिती जाती, विंगड विंगड रितीचे भाशे, आमगेले परब आसच्या पुरो आचरण करचे, एके आमगेले संस्कृती, आमगेल परंपरे, आमगेल आचारो विचारो पुरो विंगड विंगड रितीर आसता. तशें म्हणटाना प्रत्येक घराक खंयचे भाश आसच्या पुरो, खंयचे जात आसच्या पुरो, खंयचे धर्म आसच्या पुरो तांकां तांगेले जर एक संस्कारो आचार विचारो म्हूण आसता. ते आमी चेडूवांक शिकोवका की नाका इता म्हूण सांगल्यार आमगेल मलगडाला आमी शिकिल आसा.
आम्ही आत्ता त्या चेडवांक त्या शिकोवचें आमगेल कर्तव्य. एक रिले गेम उडूक आसकोन गे ती. रिले गेम म्हळ्यार कसं जाल्यार 4 जण प्लेयर्स आसता ती. सुरवेच्या लागीं एक बॅटन आसता, एक दंडशी. ताण त्या दोन्हीच्या लावन दिवका, दोन्हीच्यान धांवन वचून तिन्हीच्या दिवका. तशी त्या चारीच्या तशी मुखार सता. मध्य खंय जेवो ह्या पडला रे फाऊल, एके आउट म्हणून लॅक. तशीची आमगेल हातावरकेन आमगेल मालगड्यान दिलेला एक धर्मदंडो, एक संस्कृती दंडो, एक आमगेल आचार विचार दंडो आसा. ते आमकां आमगेल मालगड्यान दिलेले आसा. ते आमगेल चेडवांक दिवचे आमगेले कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य आनी आमगेल एक जबाबदार वरकेन. ते कसले आमी शिकनातल्या रे आमगेल मस्त चुकी जाता. इता म्हणल्यार आमगेल भारतीय संस्कृती आज कसल आस की ते वोर येयलेची आमगेले एक परंपरे रे. त्याची आमी आमगेल चेडवां शिकनी जाल्यार रे मागीर मुखार रे त्या चेडूं व्हड जाताना दुड्ड करची मात्र, गम्मत करची मात्र तांगेल उद्देश आसता. आमगेल कसलेची विशय संस्कृती बग्गे आमगेल्या मालगड्यान कसं केला, आमगेल मालगड कशी चोलना येयल्या ते तांकां कसलें गुंतनातला रे. मुखार तांगेल जिवनान तूं मस्तू कश्ट जाता. आमगेल चेडवांक आमी एक संस्कार दिवनू, जीवन शिक्षण दिवनू, लायक रितीर तांगेल प्रत्येक हंतांतू तांगेल ओट्टू राबोनू आमगेल एक घर म्हणाले एक संस्कारयुक्त घर जावनू आमी निर्माण करका. त्या दिक्कांतू आमी कसल करयेत म्हूण एक आलोचन कोरनू आमगेल चेडवाल भविष्य उज्ज्वल जावो म्हूण सांगून तुमगेला पुरा जना लागी एक विनंती कोरनू ह्या दिक्कार आमगेल प्रयत्न आसो म्हणलेले एक आशय व्यक्तपडिसून हांव आयचे कार्यक्रम मुक्षित सकड जनाक नमस्कार.